संदीप परब हो खुद्द गव्हर्नमेंट सर्वंट जावन आसा, WRD जेई म्हणून कामाक आसा. त्याच प्रमाणे आमी आयकता त्या प्रमाणे हो 3 महिने खंय तरी सिक लिव्हर गेला आणि ताणें VRसाक पासून ताणें एप्लाय केल्लें आसा म्हणून. पण आतां सध्या काल ताका मार्दो पुलिसान अटक केल्ली आसा आणि रीतसर तेजेर चवकशी आहा ते मार्दो पुलीस हेजे फुडें करपाचें आसा. WRD मंत्री म्हणटा प्रकरण गंभीर, कॅश फॉर जॉब स्कॅमात घुसपल्लो खंय कोणूच सुटचो ना. वी विल इनिशिएट इमिजिएट एक्शन. जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकें कडकांतलें कडक एक्शन म्हणटा वी विल इनिशिएट. आतां इतले वेळ 2-3 लोकां अरेस्ट केल्यात पळय न्ही, ताजे वयल्यान मेसेज हॅज गॉन व्हेरी सिरियस. आय एप्रिशिएट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टेकिंग दीस स्टेप. इन फॅक्ट इट इज ही हिमसेल्फ हू डिस्क्लोज्ड ऑल दीस फॅक्ट्स. वायट हातूंत कृत्य जर कोणूय आसा जाल्यार जाय दे विल बी अरेस्टेड. दे विल पुट बिहायंड द बार्स. काँग्रेस म्हणटात तांणी मिडिया परिशद घेतल्या उपरांतच एक्शन सुरू जाली, कागाळ खंय पयलींच केल्ली. चवकशी निवृत्त जुईजा कडेन दिवची. हे सगळे DGPच्या नजरे मुखार हाडला. ताका सांगला की ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज फेक डॉक्युमेंट्स हे कोणाच्या थंय तयार जाले, हे कोणे सर्क्युलेट केले. त्या ऑडियो भितर जे उलयता संदीप परब आणि दीपश्री सावंत हांचे थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. whom they are referring to. We demand to the government that this inquiry has to happen under a retired High Court at a separate committee has to be formed, because there are top BJP leaders, top BJP mantri are involved in this racket. BJPची काँग्रेसीच्या आरोपांक जाप. He said complaint check postar गेली आणि किती गेली. I am showing you that the email has been sent to DGP and to PI Cyber on 9th November itself. So when I say that the opposition is not acting responsibly, and when I say that he has made statements which are incorrect, I'm showing it to you on paper. So this is not unbecoming of opposition. This government is very serious in going to the root of it. This case, the police is investigating thoroughly, and let police investigate. If they have anything to say, let them also submit to the police, whatever they have. But don't talk falsity. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमात ढवळेचो शिक्षक योगेश कुंकळकाराक अटक केला. ताका JMFCन 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. काल एक कंप्लेंट आयल्या ती ढवळे हांगासर एक शिक्षक आणि 40 लाख रुपये घेतलेले जॉबाक लायता म्हणून, आणि ताका लागून ताजेर चवकशी करपा लागून फोंड्या पुलिसांनी ताकाय अटक केल्ली आसा आणि केस आहा ती रजिस्टर केल्ली आसा. अश्यो जायत्यो केसी आतां एक भायर सरपा लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.